नमस्कार, प्रुडंट मिडियाचे खबराचे त्रांक तुमकां येवकार. पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. एलिनाचो मंत्रिमंडळ प्रवेश धुकल्लो फुडें. मुख्यमंत्री पर्रीकार म्हणटा लोकशाय आनी वेंचणूक आयोगाचे सुचोवणेचो मान राखून निर्णय. वेंचणुके उपरांत सोपूतविधी. 2 दिसांत उमेदवारीची घोशणा. गोंयाक खासा दर्जो विमानतळा सारखेले विशय घेवन चर्चिलान UGDPत येवचो म्हणटा अनाकलेत. मात सरकाराक उठ-सूट ब्लॅकमेलिंग चलचें ना. GVP पळयताले UGDPक सोपोवंक अनाकलेताचो आरोप. मेरशे अपना घराच्या कारभाराचेर सरकाराचें जाय तितलें लक्ष ना. सरकारान थंयचे वेवस्थेची करची चवकशी. कर्मचाऱ्यांक सरसकट गुन्यांवकार थारावचे न्ही. सरकारी कर्मचारी संघटनेन केली मागणी. म्हादय अभयारण्यांतल्यान लोकवस्ती आनी शेताबाटा भायर दवरची. 70 जागरूक मंचाची मागणी. विर्डी आनी म्हादय धरणाचें काम आडावचें म्हूण मंचाचे शिष्टमंडळ मेळ्ळें मुख्यमंत्र्याक. आनी खेळा मळार बांदोडकार ट्रॉफी क्रिकेट सर्तींत साळगांवकार स्पोर्ट्स क्लबान मारले GCA अकादमीक. डॅम्पो क्रिकेट क्लबान मारले सर्वोदया रॉयल्साक. आता खबर विस्तारान. वेंचणूक आयोगाच्या सुचोवणेक लागून मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक निमणे एलिना साल्ढाणाचो मंत्रिमंडळ प्रवेश फुडें धुकलचो पडलो. मंत्र्याक घेवपाचो आपल्याक अधिकार आसलो तरी लोकशायेचो मान राखपा खातीर पोटवेंचणूक जाय मेरेन आपूण मंत्र्याचो सोपूतविधी करचो ना. वेंचणुके उपरांत तिका मंत्रिमंडळांत घेतलो म्हणपाचें पर्रीकारान मंगळारा मिडिया मुखार स्पश्ट केलें. अलिनाकय ही गजाल मान्य आसा अशें पर्रीकार म्हणटा. तिच्या कुठ्ठाळी उमेदवारीची घोशणा फुडले 1-2 दिसांत जातली अशें पर्रीकारान उलोवन दाखयलां. I'm glad to say that Election Commission has upheld my right on the subject, and they have stated that Commission respects the constitutional right of Honorable Chief Minister to constitute his cabinet at any time. They say that in view of model code, level playing field is to be maintained, keeping in with the spirit of the code. Now, keeping in view of the spirit of the code and high respect I have for Election Commission, I have decided not to swear in any minister till the election code is over. That is not because I am impounded or I am stopped from doing it, but it is out of respect to democracy and respect to Election Commission. I had consulted Elena also yesterday, day for yesterday, and she was also of the same opinion. Therefore constitution is supreme. That was a point which I was trying to make. I never intended to go ahead if they just considered this point that it is my right. I fought for my right. There is no question of any prestige involved in defining or ascertaining my power. Someone lodged a complaint. Election Commission, instead of asking me, directly issued an directive to governor and me, which was the mistake which they committed according to me. They should not have done that. They should have asked our comment on it. No, and Election Commission also, if they start going for pre-assumptive, then why not expenses starts from the pre-assumption? Now I'll go one sentence further. Perception now, for example, I'm telling you right now, after the election I will do that. So perception wise, people of that area knows that she will get ministership. No one can stop me from saying that. Even Election Commission does not agree with it. तुझो पळय मॅनिफेस्टो आसता is a bundle of assurances. गोंयाक खासा दर्जो आनी मोपा दाबोळी सारकेले गोंयकारांचे विशय घेवन झगडटलो जाल्यार चर्चिलान UGDPत येवंक हरकत ना. मात सेव्ह गोवा भशेन सरकाराक उठ-सूट उपद्रव आमकां चलचो ना अशें UGDPचो महासचिव अनाकलेतान स्पश्ट केलां. चर्चिलाक UGDPत घेवपा खातीर उलोवणी चल्ल्यांत म्हणपाचें ताणें सांगलें. GVPन प्रादेशीक पक्ष म्हणून सांगून भाजपाचेर
हातमिळवणी केली. UGDPक सोपोवपाचो यत्न केलो असो आरोपूय अनाकले तांणी केलो. आता आम्ही सगळ्यांनी मोबिलायज करपाक जाय. चर्चील तर उबरात जाय ऑन ओनली वन इश्यू वेलकम. आमगे प्रॉब्लेम कांयच ना. पूण तुमचे हितून तुमी तेका घेतले. येस आमगे UGDPचेर मरे एनी वन हू इज ओपोजिंग मोपा एनी वन फायटिंग फॉर द कॉज ऑफ गोवा फॉर स्पेशल स्टेटस फॉर गोवा इज वेलकम. या आमगे कितें कंडिशन बी कितें आसतलें चर्चेर? कंडिशन एकच आसतलें मोय हातूंत मदीं हाडची न्ही या आनी इरेलिवंट इश्यूज हाडची न्ही हातूंत आनी इरेलिवंट इश्यूज मागीर दवरपाचे सायडीन दवरपाचे आनी सरकाराक हालोवपा जायना ऑन दॅट इश्यू. आमी म्हणटा कितें हो इश्यू तुमी घेवन सरकार हालयतले आनी आमकां तुमी त्रासान उडयतले म्हणून हें आमी टॉलरेट करपाना. सरळ सांगपाचें की तुमी सेव गोवा पळय केला तेजें आमकां करपा दिवपाना म्हणून. आमगेली पार्टी गोंयकारां जाय UGDP रिजनल फोर्स एक तयार करपा जाय गरज आसा. आमकां अशें आशा आशिल्ली की GDP रिजनल फोर्स तयार करता म्हणून पण ते फितूर आसा BJP कडेन आनी सरळ तेणें सांगलां आपूण तेंचे कडेन फितूर आशिल्लो पयलोच आमकां डिस्ट्रॉय करपाक. अशें जावपा जायना. UGDP जाय एक रिजनल फोर्स जाय कित्याक रिजनल प्रोटेक्शन आमच्या लोकांक कोण दितलो फक्त रिजनल मनीस दिवपा जाता. केन्ना म्हणल्यार अशें तुमी चर्चेला घेतले अशें कितें खबर आसा? ना कांय डेट ठरला डिस्कशन्स चलतली आनी चालू आहा. आमगेले स्टँड चर्चील आलेमांव जावं या सगळी UGDP पळय सोडून गेल्ले ते हे पावटी सगळ्यांक एकठांय जावपा जाय. कित्याक आमकां इश्यू हो पळय आसा सामको डिझास्टर करतलो मोपा तूं गोंय आयली जाल्यार आनी एक रेल्वे पळय आयल्या तशें जातलें. मेरशे अपना घरांतल्या एकंदर कारभाराची थंयचे परिस्थितीची चवकशी करची म्हूण सरकारी कर्मचारी संघटनेन मागलां. थंयचे सरसकट सगळ्या कर्मचाऱ्यांक गुन्यांवकार थारावचे न्ही. थंय कर्मचाऱ्यांक सुरक्षा ना. तातूंतच मदींच राती वितीचे स्कॅन इंडिया सारकेले आप वावुरपी संघटनांचे लोक भितर साचतात. सरकारी अधिकारी केन्ना थंय याय पसून ना. संचालक सचिव पावड्यावेले अधिकाऱ्यांनी अदी मदीं येवन अपना घरांत लक्ष घालचें अशी सुचोवणी संघटनेन केल्या. ही वस्तुस्थिती कितें आसा ती तितूंतल्यान पळपा सारकें तुजें पळपा सारकें असो आमचे सेक्रेटरी एक स्टेटमेंट दिता की तो बारीक आसा म्हणून. आज पर्यंत थंय सेक्रेटरी एक दीस कित्याक पावना. आज पर्यंत कन्सर्न जो डायरेक्टर आसा तो एक दीस पर्यंत कित्याक पावना ग्रावंड रियलिटी पळोवपाक. अशी सांगपाचें म्हणल्यार भरपूर केसीस आसा जेणे करून अशें दिसता की हे केअरटेकर दे आर टेकिंग मॅक्झिमम दे रिस्क देर लायफ किंवा तुमी आनी कितें करूं शकता. तेणी सांगलें आमकां जर सेक्युरिटी दिली जायत वेवस्थीत सेक्युरिटी दिली जायत जाल्यार जाता. केअरटेकर कॅनॉट एक्ट एज अ पोलीस वीथ आर्म ऑर समथींग. तो बेश्टोच आसता. ते कितें करता चादर घालता ते बांदता धरतात 4-5 जाण एकटीन जाता आनी तेजे हल्लो करता ते केअरटेकराचेर. तो एकच ड्युटीर आसता रातचो. गव्हर्मेंट इन्स्टिट्यूशन म्हणल्यार कोणाकच थंय एंट्री दिल्ले जायना. पूण हे स्कॅन इंडियाचे लोक रातची 12-1 कित्याक वता? कित्याक? तेंचें काम कितें? कोणें परमिशन दिलें तांकां? गव्हर्मेंटान दिलें काय कोणें दिलें? जे वेळार खंयचे भुरगे किंवा लोकांचो न्हिदपाचो टायम आसता तेन्ना रातचे 12:30 एनी टायम हाव दे कॅन एंटर. आनी सामकीच हितून अजापाची गोश्ट म्हणल्यार अशी की हे जे NGOs आसा ते भितर वता पूण केअरटेकरां भितर घेना. भितरल्यान लॅश घालता आनी तेंचे कडेन कितें तरी उलयता रातचे पिक्चर दाखयता. वॉट इट इम्प्लायज? आता घेऊया एक व्यावसायिक विसर.